डिवायन वर्ड TV हे चॅनल स्टार्ट जावन सुरू जावन 10 वर्सां जालीं आनी ह्या संदर्भार हांव डिवायन वर्ड TVचो मालक श्री स्टीवन मेंडेस आनी ताचे हे चॅनल सगळ्या संवसाराक फायज करचो जसबन आसा ताका अभिनंदन पटयता. TV चॅनल स्टार्ट जाल्या उपरांत आमची कार्यक्रमां सगळ्या संवसाराक पावल्यात. हे मुखांतर आमचे एक विशेष कितेंय घडीत आसा जाल्यार ते सगळ्या संवसाराक कळोवंक एक व्हडलो अवकाश ह्या TV चॅनला मुखांतर आमकां लाभला आनी ते आमी बहुत चड अभिनंदनान ते आमी स्वागत करता. तांच्या ह्या बऱ्या मनाक आमी अभिनंदन पाठयतना देवाक अर्घां दिता. आमचे कार्यक्रमां प्रत्येक तरान धार्मीक कार्यक्रमां वस्तू उपकाराक पडटात. हे हाचे मुखांतर उपकाराक पडटात कित्याक म्हळ्यार आमचो लोक मस्त जाणां कार्यक्रमाक येवंक जायना. तांकां एकच ती वावरांत मेतर जाल्ले वरवीं फुरसत आसना. ह्या घरांत सीक पडून भलायकी नासतना घरांत आसात बेड्डार आसात आनी पूण ह्या चॅनला मुखांतर तांकां एक वर्ते एक देणें तांकां लाभले बरें भोगता आनी ते तांकां कुमोवंक जाता. त्या पासत आमी संतोश पावता. ह्या TV चॅनलाक खातीर देवाक आमी अर्घां दिता आनी असलें बरें काम तें देवाचेंच एक वर्तें एक देणें म्हूण आमी काण घेता. आमी चिंता आमी देवाचे उतार परगट करूंक खंयच्यो वाटो आमकां आसात त्यो आमी उपयोग करीचे हें आमचें मिसांव. आनी प्रत्येक तरान ह्या TV चॅनला मुखांतर डिवायन TV चॅनला मुखांतर जे परगट जाताना देवाचें उतार परगट जाता. देवाचें राज परगट करूंक बांदून हाडूंक साध्य जाता म्हणून आमी समजता. देव आमकां खंडीत जावन आदार दितलो आनी प्रत्येक तरान ह्या TV चॅनलाच्या वावराक देवाचो आशिर्वाद खंडीत आसतलो म्हूण हांवें बातयेंत हांवें सांगयात. हांव अभिनंदन पाठयता परत डिवायन TV चॅनलाच्या श्री स्टीवन मेंडेसाक आनी जसविनाक तांच्या ह्या बऱ्या कामाक देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी म्हज्या पट्टेन आनी सर म्हज्या लोकांच्या पट्टेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा.